सुधीर ढवळीकर पुढल्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारात मंत्री व केन्नाच आसचो ना ह्या काळ्या दगडावरची रीत आसा. तो थोड्या जाणांक सांगपाक लागला कितें म्हणून ना आपले खंय उलाप जाला आनी परत एकदां आपूण वचपाचो आसा. सगळ्या गोंयकार जनतेक आनी ह्या धारबांदोडा तालुक्यांतल्या सगळ्या लोकांक हांव ठामपणे सांगता, सुधीर ढवळीकर हो परत मंत्री जावपाचें विसरात. तो मंत्री जावपाक शकना. भारतीय जनता पार्टी सक्षम आसा आपल्या स्वताच्या पायाचेर. आज भारतीय जनता पार्टी कडेन 27 स्वताचे आमदार आसात. आमकां अजून सपोर्ट केल्ले आमचे अजूनही 2 आमदार आसात. फुडल्या 2022च्या इलेक्शनाचेर सांगता, भारतीय जनता पार्टी स्वबळाचेर इलेक्शनां वयतली आनी तुमच्या सगळ्यांच्या आधाराचेर 2022च्या निवडणुकेक परत एकदां आमचेच सरकार, भारतीय जनता पार्टीचेच सरकार येतलें. ही काळ्या दगडावरची रेस आसा. PWD मंत्री दीपक पावसकारानूय सुदिनाक बरोच तासलो. सुदिनाची 18 वर्सांची कुंडली खंय ताचे कडेन आसा. प्रॉपर्टी घेतल्या ते वेळेस सुदू बरोबर जे अगोदर घेवन तेची प्रॉपर्टी हडप केल्ली आसा. थंय व्हरून PWDची पायपलायन सोडलेली आसा. आमी पण ती हाडयल्या. तुमकां जाय जाल्यार प्रूफ दिता हांव RTI मारून. असो सुधीर ढवळीकर हो आमच्या समाजकार्या भितर फिट ना. हेणी फक्त पुण्या वचून प्रॉपर्टी करपाची. हे सुधीर ढवळीकराक मायनिंगाचो गंध खबर ना. हेणी फक्त PWDचेर पयशे केल्या आणि कांयच केलें ना हेणी संवसारात. खरी अवस्था आसलेली जाल्यार हे टँकर मुक्त करपाक आयल्यो सामके 40 मतदारसंघाच्यो मागीर उलोवपाक आसुल्ले. अजूनय ताका हांव सांगूंक सोदतां, तूं खंय समज म्हाजे कडेन उलोवपाक हांव तुजी कुंडली काडटा म्हणून हांव 18 वर्सांची. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.